अरावंड आमकां 3:25 कॉल येयले की आंब्याचें झाड रस्त्यार पडलां आनी एक घर आहा घराचेर पडलेलें आहा तेका लागून आमकां ते कंट्रोलांतसून पणजे कंट्रोलांतसून कॉल येयले. आमी इमिजिएटली विदीन 5 मिनटां भितर हांगा पावले आनी पळयताले ह्यूज मँगो ट्री आहा ती तुमी पळयले आसतली. बरें एक स्लॅबाचें घर आसलें आनी सायडीक एक घर आसलें. ते वर्सा पासून त्यांनी आम्यान बरें काम केलें की ते घराची अर्दी सायड घेवन गेले. ती जर घराचेर फूल पडलेले आहेत कितें तरी जिवीत हानी भितून जावं शकता आसली आनी तेतून करून बरें सेफ जालें. आनी आमच्या भुरग्यांनी जेणी रतन परब जो फायर फायटर आहा, श्याम आरोंदेकर, संदेश पेडणेकर आणि जयराम शिंदोकर यांच्यानी बऱ्यापैकी काम केलें. विठ्ठल परब हे बऱ्यापैकी काम करून ते विदीन 2 वरां भितर आमी कामो क्लियर केला तो आनी आतां JCBन तो सायडीक करपाचो. ओके. आणि कितें लॉस कितले लॉस इस्टिमेट करूंक ना तरी लॉस त्या घराचे मे बी एप्रॉक्सिमेट अशें हांव 50,000 वयर वयतले. आयज हांगासर पळजीवाडा म्हणटा थंयसर आयज 3 सुमार एक आंब्याचे मोठे झाड असले. ते अचानक वारो नासतना पावस नासतना ते अचानक 3 सुमार ते पडले आणि 2 मातशी घरांची हानी जाल्या, मातशी डॅमेज जाले. एक घर स्लॅपार पडले, त्याचो स्लॅब डॅमेज झाला आणि दुसऱ्या घरात मातशे हे जाल ती ते डॅमेज झाला दुसऱ्या घराची. ते उपरांत लायटीचे प्रॉब्लेम जालो. लायट वायरी तुटान खांबे मातशे एक बँड जाले, वायरी तुटल्या सगळे. आणि त्याच्या उपरांत आम्ही फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. फायर ब्रिगेड एक 10 मिनटां भितर फायर ब्रिगेड हजर झाली. त्याच्या उपरांत लायनमॅन जे आपले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट असले ते सुद्धा आमचे 5 मिनटां भितर हांगासर हजर जावन त्यांच्यानी बऱ्यापैकी काम करून वायरी सगळे आतां मोडलेले आसात. JCBन आमी हाडून ते रोडार रोड ब्लॉक जाल्लो. रोडा खातीर रोडा वयले आमी ते झाडां आतां काडपाचो प्रयत्न चालू आसा आमचो. त्याच्या उपरांत सगळ्यांनी हांगासर आमचे जे भुरगे असले, चावदेवड्याचे भुरगे असले, त्यांच्यानी बरो सहकार्य करून प्रत्येक गोष्टीक हातभार लावन त्यांच्यानी आमी आज आमो तो कट करून भायर काडपाचें चालू आसा आमचें काम. आणि त्याच्या उपरांत आमचे खूब झाडां आसात, अशी रोडाचेर झाडां आसा. आमी कलेक्टरा कडेन एक एप्लिकेशन दिल्लें आसा, आमकां ऑर्डर दिल्ली आसा. भानगड कितें जाता ते हांदपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता. हांदपाक ते पयशे चड सांगतात झाडां हांदपाक. आमचे 3 आंब्याचे आमी आमच्या तावदेवाड्यान आमी पंचायतीच्या वतीन हे कलेक्टरा कडेन परमिशन हाडलेलें आसा. त्याच्या उपरांत एक आंबो तर सारको सुकलेलो, ते खातीर ते मातसो जर एक मामलेदार कलेक्टर जावं तेंच्यांनी जर आमकां एक हेल्प करीत तांकां जाल्यार ते 10,000 15,000 झाड हाडपाक ते आमचे लोकल लोकां कडेन ते पॉसिबल जायना. ते खातीर तेंच्यांनी जर आमकां एक सहर्य करून जर एक फंड थोडं कितें तर अरेंजमेंट करून दितात जाल्यार आमी 2-3 आंब्याचे आमी कलेक्टरा कडेन ऑलरेडी परमिशन हाडलेलें आसा. ते खातीर तेंच्यांनी आमकां एक सपोर्ट करपाचो आणि एक हेल्प करपाची. तेच्या उपरांत अशी हानी जावपाची आयज हांगासर कोण ना, भुरगे ना, रोडार कोण ना, गाडी ना कोणाची. ते खातीर एक बरी एक मोठो अनर्थ घडपाचो टळ्ळो. ते खातीर हांव मागतां मामलेदार जावं कलेक्टर साहेबां कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी एक आमकां अशी हेल्प करून पंचायतीक एक कसले तरी एक हेल्प करून तेंच्यांनी ती झाडां ती आमची हे करपाचें आमकां एक आपली दिवपाची.